दांपून जेजूक एकवटून वो वेळ साधतना ताणें आमकां सांगलां जागृत रावात. ताका जितली आमी एकवटून रावतल्या तितली ताची कृपा आमकां जागृतायेन दवरतली आनी सगल्यांक आमी जेजू सगळें आजीर जातल्या. पूण जशे भाशेन बागयोन फ्रांसीस शेवरान आपले भितरलें जिवीत सगळें जेजूक ओपून दिलें, त्या उतरांनी आमी आतां आमचें जिवीत जेजूक दिवया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच हांव तें दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, सासणांच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच ओगतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणांचो फळ आमकां सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आसतान आमी क्रिस्त येण्याच्या काळान भितर सरल्या. पवित्र सभाव केरीत दोबाजीक आशिर्वाद आमकां दिता तो घेवन तुमच्यो तकल्यो बागुयात. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परसळान सर पदवेदार आनी काकलुचार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितांत तो तुमकां बावार्थान तीर परवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमेन. आमचो सोडवणदार मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान बोल्ल्यात. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणांच्या जिविताचें इनाम दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. आमेन. पवित्र सभा दिता त्या उपाया वरवीं आमची आकारणी करूंक
पातकाची वंडावण पयस दवरूंक आनी बऱ्या करण्यांनी आपले आमचें जिवीत नेटोवन जेजूक मेळूंक तयार जावंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार.